See, the whole agenda, whatever is there, has been cleared. Even they were table items. CM was fully fit. He participated in discussions. He gave his valuable suggestions. Except that the meeting did not take place at the Secretariat. Everything else is like a normal cabinet meeting. It is only that the Honorable Chief Minister needs a little more rest. So he will be resting for some time. But in between, he said, whenever there are issues, he will be calling each one of us individually. Tomorrow he is meeting the party people. So like this, work will go on. So normal functioning will not be impacted. Normal functioning will not be affected at all. PWD लेबर सोसायटी आसा त्या हातून जे इंजिनियर्स आसा त्यांची वेगवेगळी सॅलरी आशिल्ली आणि ती सॅलरी एट पॅरिटी करपा खातीर तो एक इश्यू आशिल्लो. 12 टिचर्स म्हणून जे 132 टिचर आसा तांकां सॅलरी एनहान्स करून 2019 मार्च पर्यंत तांचे अप्रुवल जालें. कळंगूटचो इश्यू विशीं डिस्कशन जालां आणि इट इज deferred for next week. Tisra is a debt relief scheme for mining affected, has been extended to March 2019. यहाँ आमी exemption diocesan society दिल्ले आहा. GST amendment जो घेतला तो आमी accept केला. ही तिसरो जो agenda item आशिल्लो to demarcate and notify land at measuring 28,000 square meters in village Kalangut as investment promotion area. This we have deferred. There was strong objection to this, because certain members also said that it was a private forest and it was having a steep gradient. So it has been sent back to IPB for clarification on all these issues. And there is an amendment to the Mamta scheme which has also been accepted. आणि एक शॅक्स थोडे शॅक्सांचे इशू आशिल्ले की ती मिटींग घेवंक नाशिल्ली आनी तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी ना म्हणून ताणी ती डिसेंबरान रेज केल्ली. सो आय हॅड रेज दॅट इशू दॅट दीस इज इनजस्टीस टू गोवन्स बिकॉज दीस इज द सन ऑफ द सॉयल आनी द सिजन इज स्टार्टींग. सो मिटींग मातशी बेगीन घे म्हणून ह्या आठवड्यान अलॉटमेंटाचे तो हांगा खंय रे ते काणकोण ते आनी जे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग रेट्स आहात फॉर चेंज ऑफ यूज. पयलीं कितें आशिल्लें रेट नाशिल्ल्यो. पयलीं चेंज ऑफ यूज वॉज फ्री. सो आतां आमी ताका रेट घाल्या ती रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड टावन प्लॅनिंग वील सीट एंड फायनलायज द रेट्स. उलयले आमी पळय आतां फॉर एग्जाम्पल हे शेकांचो इशू इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग दॅट द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द लोकल्स. सो वी वील कीप द ब्युरोक्रेसी ऑन अ टायट लीश टू एन्श्युअर गुड गव्हर्नन्स इज गिवन टू द गोवन्स एज दे डिजर्व. मेन म्हणटे म्हाजें आसलेलें रेगुलर करपाचें स्पोर्ट्साच्या भुरग्यांक कळ्ळें तुका 260 कितले आहात 282 कितले आहात आनी ताणें आश्वासन दिल्या की फायनान्सा कडेन बसून हें आमी क्लियर करया म्हणून. कारण ते इतली वर्सां जालीं काही लोक आहात ते रिटायर जावपाक पावले पण अजून रेगुलर आनी तेंची स्केल मेळूंक नासली. सो ती स्केल लावपाची हांवें ऑलरेडी कॅबिनेटा भितर उलयला आनी ताणें कन्सिडर करता म्हणून. Visteon is a $2.5 billion company which is coming to Goa, the first one of its type, which is going to set office 1st November. फाल्याच्यान they are planning to start operations. आज cabinet clearance मेळिल्लें आसा. So फाल्याच्यान जातकर immediately what they have done is already they have recruited 18 people which are all 100% Goans and all who are freshers. Salary bracket is around 40-45,000 rupees to start with. सुमार 3 म्हयन्यांनी कॅबिनेट मिटींग जाल्ली. सुमार वरभर ही मिटींग चल्ली. आमकां भितरल्यान मिटींग अटेंड करून दिल्ले मिनिस्टरांनी म्हायती दिल्या ते प्रमाण 8 एजेंडा वयले आयटम आनी थोडे टेबल आयटम आशिल्ले. ते भायर एडमिनिस्ट्रेशन स्लो जालां आनी ऑफिसर्स मातशे स्लो जाले आनी ऑफिसर्स काम फुडें फायली फुडें धुकळिना. तेजो इश्यू कॅबिनेटा भायर हो विशय डिस्कस जालो. दुसरे माविनान सांगला ते भशेन सीएमाक आनीक रेस्ट घेवपाची गरज आसा तरी आसतना तो थोडी कामां करीत रावतलो. फाल्यां पार्टीक मेळपाचो दीस दवरला. ते उपरांत जशे जशे इश्यू येतले तशे मिटिंगो चालूच आसतल्यो. विजयान आमकां इन्फॉर्म केलें की आनी एक 15 दिसांनी परत एक हांगाच कॅबिनेट मिटींग जातली. ब्युरो वांगडा हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.